बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. प्रेतीच्या बाबा भयणीनो, कार्मेलिना फुडतादो हिका आमचे मोदली देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन वेली. आमचे मोदलीक तिका काडली म्हूण आमी दुखी जाल्या. पूण तो सोर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोस सोंसतेल्यानो, पोजोन भोगतेल्यानो, मौजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तरी आमच्या दुखान ताची गोटाय आमकां मेळूंक, हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक, आनी तेच बरोबर आमचे भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. हांवच विचार तुजी चोरवना, तुय म्हाका विसव दिता. तोडूत कासोरी पावयता. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सर्वीस पोर तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकलुतीन आमची मागणी आयकून घे. कार्मेलीन फुडतादो, तुजे चाकोरणीच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फॉर्मायलाय. तिका सर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भोगतांची सांगातीन कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. काकूत सारा बापा आनी सूर बुजवणीच्या देवा, तूं सासनीक मोगान आमची जोतोन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुखान सुस्कारतल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतीपणी प्रार्थता. सर्वेस्परा जातो आमचो आसरो आनी बळ आनी दुखाच्या काळोखा आनी विलापातावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे सरशी दावशी कोर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सोर दुखां पुसून वेतली थंय आमचे भयणी कोडे आमी एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे भयणी कार्मेलिना फुट्टादो त्या जिवितांतली आपणा सोडशी देवान आपयली देखून मातेची केल्ली तिची कूड आमी मातेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेसू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी हो विनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक आमच्या सोम्याच्या दी करूया. सोमी आपले शांतीन तिका विंगो आणि निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हटलां, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सोतमानता तो मरो जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजी थंय जियेता आनी म्हाका सोतमानता तो सासनाक मरचो ना. होय मोगाच्या भाव भयणांनो, हे जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन आमची मागणी आमचे भयणी पासत आमी मुखार व्हरता. जाल्यार दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां म्हणुया. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या, आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलाय, आमचे भयणीक सासनाक जिवीत दी. आपले पाप रडलोल्या चोराक तुवें सोर बासायलोय, आमचे भयणीक तुज्या राज्यान घे. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचे मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या सोम्यान तिका एकताय. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली, तिका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बाबार्थाचे भुजवणीन आनी सासरीक जिविताच्या भरवशान आमकां धीर दी. मोगाच्या भाव भयणांनो, हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमच्या काळजा मनांतल्या अंतरेक आमचे भयणी पासत आनी दुखेसाच्या कुटुंबा खातीरूय आमी बापाक उबारुया. आनी आमच्या काळजा मनांतल्या अंतरेक आनी उच्चारल्यांत ती मागणी एक करून आमच्या सोम्यान शिकवलें प्रार्थना सो क्रिस्तांक आतां म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी स्वर्गांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे दोतोरांक तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां जाणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुजे मेल्लेक चाकोडणेची कार्मेलिना फुर्तादोची काकलूत कर. आपल्या कोडण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाळूंक तिका मन आसलें. बऱ्या बाबार्थान हांगा तिका बाबार्थ्याता एकवटायली. तेच परी तुजे काकलुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभय. शेवटाक आमी गीत गावया. दयाळ बाबा तुझे दुवे तुझ्या गोपान बाळगून दवर, जेजू वांगडा तुझे वेंगेन बरेपणान सुखेत सुखोर. इकोड आमी मातयेर लायता, जोटे दिसा तिकोड जिवीत पुनर्जीवन जेजू वरवीं तुजे मोहिमेन मोड सोडून दी. इकोड आमी मातयेर लायता, जोटे दिसा तिकोड जिवीत पुनर्जीवन जेजू वरवीं तुजे मोहिमेन मोड सोडून दी. बापा, तुजो पूत जेजू ह्या वेळार आमच्या जणेकल्याच्या काळजांत आयलेल्या खातीर आमी तुका दिनवासता आमच्या मामीच्या जिविताच्या देण्या पासत
जिणें आमकां बरें मार्गदर्शन बरी देख तशींच आपूण ल्हानविकायेन जियेवून आमकां एक नमुना जाल्ल्या खातीर बापा आमी तिचीं भुरगीं तुका दिनवासता. आमचे दिनवास आमच्या पादविकार पादकूल आनी फादर मारियान आमकां सगळो आदार आनी बुजवण दिल्ल्या खातीर आनी आमचे ग्रॅनीचे आत्म्या पासत मिसा बलिदान भेटयल्या खातीर दिनवास सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक इश्ट मित्रांक जाणी आमकां जायतोच आदार दिल्ल्या खातीर दिनवासतांव तुमकां भाव भयणांक मिसा बलिदान वांटो घेवन आमच्या मामी पासत मागलेल्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.